भोमा आसा भोम अडकण पंचायत आमी सद्या आतां वार्ड नंबर 1 आसा। हे आतां फाटीं आमी एक व्हिडिओ काडलेलो तो कितें हो व्हाळ आसा पळय तो कोणी केला तो खबर ना। आतां आमकां कळ्ळें की हो पंचायतीन हें केला म्हणून। आतां ते प्री मॉन्सून काम केलां पूण हो व्हाळाचें हें गटार उसपलां खरें, पूण तें कितकें उसपलां कितें उसपलां तें पळोवंक शकता तुमी। एकदम पळया आतां बेश्टें हें परत पावस पडलो काय हें परत सकयल वयतलें हें पुरवातलें काम करूंक जाय म्हणून केलां काय कित्याक म्हणून केलां खबर ना। तेवूय बीन चड हें करूंक ना हेंच्यांनी, खोल मारूंक ना। तुमकां दाखयता टेप घेवन हे पायपाक लागून हांगासर मातशें खोल आसा, हें मातशें खोल आसा पळय तशेंच हांगासर मातशें कितकें आसा कितकें आसा 9 इंच आसा। आनी हांगासर तुमकां पळोवंक शकता की हांगासर कितकें आसा तें। सारकें बसोन तरी पूण दाखोवया 4 इंच सुद्दां ना, तरी पूण हें आसा 4 इंच। आनी ही रोड तरी पूण हें इतकेंच करून केलां, फुडलें कोणी करपाचें खबर ना। आनी हें सगळें आतां माती आसा पळय सगळी ती रोडार येता आनी हे सकयल दाखय प्री मॉन्सून कामां ही। अशें पंचायत म्हणटा की आमकां फक्त 10,000च मेळटा विचारलें जाल्यार फक्त 10,000 मेळटा। 10,000 आमी कितें म्हणून करपाचें काय म्हणटा। आतां सरपंचान 2 लक्ष घालपाचें, आमी पंचाक विचारलेलें फक्त 10,000 प्री मॉन्सूनाक दिता। हेंचें आतां खबर ना कितकें जालें तें। आतां वार्ड नंबर म्हाका दिसता इतक्यात कामाक लागून 10,000 हे सोंपले हांगाच। आतां तें कशें खबर ना आमकां। हांगा इब वाळशीत ना उदक वयतलें तरी खंयच्यान तें हांगच्यान उदक हे पळय डायरेक्ट रोडार येता आनी तें हांगा वाळशीत ना म्हणल्यार हेंच्या सगळ्यात चडशें कामां हेंची अशीं आनी बोल्सान पयशे काडपाक ना। फुडें पर्यंत दाखय नाल्यार फुडें काडला म्हणल्यार पळय हे चडशे काडून आपल्या बोल्सान पयशे घालपाचे। हे भोमा वार्ड नंबर 1 ते पयशे घालपाक काय कितें घालपाक ना अशेंच जालें ना। आतां ही अशी दोळ्याक उदक लायता तशें काम करप म्हणल्यार अशेंच जालें ना आतां।